विजय सरदेसायान काँग्रेसीक धरली कात्रीन, पयली मागली नुस्त्याचेर बंदी, आता कित्याक बंदी काडपाची मागणी, कर्नाटक मुख्यमंत्र्याचे पर्रीकराक पत्र। गोयच्या साहेबाचे फेस्त जाले हायटेक, भाविका खातीर उबारले LED स्क्रीन, येरादारीची व्यवस्था केली आनीक कडक, नोयेनांक लोटूंक लागली भाविकांची गर्दी। विजय म्हणटा मुख्यमंत्र्याची भलायकी आसा सामकी बरी, तो घरा बसून पळयता सिनेमा, मुख्यमंत्री बदलपाची ना गरज, पुर्तुगालाक गेलो म्हणून केली सुदिनाची तोखणाय। पिलारच्या पाद्री आणि लोकांचो मिरलोकच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक विरोध, विजयान केले इन्स्पेक्शन, फुडल्या बोर्ड मिटिंगेक निर्णय घेवपाचे उत्तर। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नाईक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसायान नुस्त्यावेली बंदीच्या विशयावेल्यान काँग्रेसीक आरोपीच्या पांद्र्यात उबी केल्या। नुस्त्याची आयात आनी निर्यात करपाक विरोध करपी काँग्रेस आता खंयच्या तोंडान नुस्त्यावेली बंदी फाटी घेवपाक सांगता असो प्रश्न काँग्रेसीचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेराक ताणें विचारलो। नुस्तेबंदीच्या निर्णयाचेर ठाम राविल्ल्या भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेक ताणें पुराय तेंको दिला। नुस्तेबंदी विशयावेल्यान कर्नाटकाच्यान भाजपाचे आमदार आणि खासदार गोंयांत येवन गेल्या उपरांत आता कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामीनय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक नुस्तेबंदी फाटी घेवची अशें पत्र बरयलां। कर्नाटकचे नुस्तेकार FDAचे नेम पाळटले, पूण ते मेरेन नुस्तेबंदी मातशी स्थगीत दवरात अशें ताणें मागलां। तो सांगता ते प्रमाण दक्षिण कर्नाटक, उत्तर कर्नाटक आणि उडपी हे 3 जिल्हे दर वर्सा 4.10 दशलक्ष टन नुस्तें धरता आणि ते गोंय, केरळ, महाराष्ट्र आणि गुजराताक धाडटात। कर्नाटकात कुमारस्वामी बरोबर काँग्रेस सत्तेत आशिल्ल्यान काँग्रेसीची अडचण जाल्या। ते भायर गोंयांत काँग्रेस नुस्त्याचे आयात निर्यातीचेर बंदी घालात अशी म्हणटा जाल्यार तांचोच सांत आंद्रेचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा ही बंदी फाटी घेवची अशें मागता। सिल्वेराचे स्वताचे नुस्त्याचे ट्रॉलर आसात। पिलार हाऊसिंग प्रकल्पाचे इन्स्पेक्शना वेळार गोवा फॉरवर्डाचो विजय आणि काँग्रेसीचो फ्रांसीस एकठांय आयिल्ले। विजयान हो चान्स घेतलो आणि सिल्वेराचेर चढून बसलो। पळयात तांचे भितर जाल्ली भासाभास। जेन्ना आमची फिशिंग इंडस्ट्री गोंयांत आतां सारकी त्रासान पडलेली आसात, इम्पोर्ट आनी एक्सपोर्ट बंद जाल्लेले आसा। ओन्ली कावंटर पार्ट्स आयज मिनिस्टरान, कर्नाटकाच्या मिनिस्टरान कुमारस्वामीनूय मागलां, कित्याक बॅन पळय केलां इम्पोर्ट जातालें, तेजेर कितेंय विचार करून कावंटर पार्ट जावं मालवण, कर्नाटका, महाराष्ट्रा हेजेर एक गाडये सारके भितर येवपाक आनी भायर वचपाक आमकां दिवपाक जाय। हांव मागता मिनिस्टरा कडेन तुमी दोगूय एकठांय आसात, एकठांय रावन हेजेर कितेंय तरी डिसिजन घ्या। FDA हें कितें केलां तें बरें केलां ना न्हू, आमकां गोंयांत फॉर्मालिनाचें उलयलें म्हणटा तुवें, आतां हांव म्हाजे पडदें उलयतां। एक्चुअली म्हाका उलोवंक नाका आहलें, तें सिल्वेरान म्हाका मातसो एक आतां डोस दिलो ना, डोस न्ही, चिमटो काडलो। तो चिमट्याचेर उलोवचेंच पडटा। एक कितें कोणें मागलें, डिमांड केलो की इम्पोर्ट बॅन करचो म्हणून, इम्पोर्टूय बॅन करा, एक्सपोर्टूय बॅन करा, कोणें मागलें? सो मागलें ना न्हू, कोणाचो डिमांड आहलो? ना ना, खंयच्या मनशान उलयलें? पार्टी प्रेसिडेंटान। ओके, हांवूय सांगता काँग्रेस पार्टीचो पार्टी प्रेसिडेंट असो उलोवपाक लागलो की ताणें तांचो हाय कमांडाक नुस्त्याच्या मार्केटान गेलो। साश्टीचे सगळे लोक भिल्या की जें कितें नुस्तें खाता तातूंत भितर पॉयझन आहा। जो कोण कॅन्सरान मरता ताका दिसता आपल्या नुस्त्या खातीर मेलो। हो असो एक सारको कंप्लीट भंय जेन्ना स्प्रेड जाल्लो, वॉट शूड वी हॅव डन? काँग्रेस डिमांडेड दीस बॅन, वेदर इट इज रायट ऑर रॉंग आय डोंट नो। टुडे द काँग्रेसीज फिशरीज कोणतो कमिटी म्हणून ती लुंगी घालून आयली, तातूंतय बरोबर हांगल जोसफ वाज आहा। तो आमच्या फिशरीज मिनिस्टराक म्हणलो कितें मागपाक, इम्पोर्ट बॅन बंद करा म्हणून। सो हांकां हांचे पयलीं आनी चिंतचें, हांकां एक्झॅक्टली कितें जाय तें। सगळ्यांनी म्हणलें की हांवें हे कोण ते इब्राहिमाक सपोर्ट केलो, फॉर्मालिनाक हांवें सपोर्ट केलो, बंद कर मरे चल, नाकाच। एक्सेप्ट केलें मरे आतां, एक्सेप्ट हांवें मागलें, मागीर ताणें जें काँग्रेसीन म्हणलां तें एक्सेप्ट केलां हांवें, तितलेंच न्ही, फुडें पसून एक्सेप्ट केलां। केसी घालया, हे ते कितें इन्सुलेटेड बॉक्सीस करुया, इन्सुलेटेड बॉक्सीस करुया। PDA इज अंडर मी, इन्सुलेटेड बॉक्सीस चॅक केल्यो। फुडें रिपोर्टरान म्हणलें की थंयच नुस्तें दवरतात, भायर मातशें व्हरतात, परतें हाडून तेंच नुस्तें विकतात म्हणून। तेंय अलाव करचें ना, पार्किंग अलाव करचें ना म्हणून आज PDAन आमचें डिसिजन घेतलां। सो देन वॉट यू वॉन्ट? विश्वजीत राणेन घेतिल्ले खंबीर भुमिकेचे विजय समर्थन करता। मात मुखार कितें करपाचें तें ताणें राणे आनी ताच्या पक्षाचो नुस्तेमारी मंत्री विनोद पालयेकाराचेर सोडून दिलां।
वी कॅनॉट मेक गोवा अनअफोर्डेबल. बिकॉज ट्युरिस्ट जो येता तो ताका नुस्तें जायच आसतलें न्ही, नुस्त्या शिवाय कसलें ट्युरिजम तें. सो हाजे खातीर विश्वजीत राणेक आनी फिशरीज मिनिस्टराक डिसिजन घेवन दी. हांव तातूंत आनी पडना. पिलारच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंयच्या सायबाचें फेस्त सामकें तेंकोन पावलां. अंदू फेस्ता तयारीत बरेच नवे बदल दिसतात. चर्चीचो मुखेल दरवाटोय वेगळी नक्षी आनी आधुनीक तंत्रज्ञानाचो आविष्कार घडयता. मिसा वेळार पुस्तकाच्या वापरा बदला स्क्रिनीचेर प्रार्थनाच्यो वळी दाखयतात. येरादारीनूय हे फावट बरीच सुदारणा दिसता. सेंट फ्रांसीस झेवियर हो गोंयचो व्हड संत. ताचें फेस्त दर वर्सा व्हड उमेदीन आनी धर्मीकतायेन मनयतात. गोंयच्या सायबाचें फेस्त अंदू 3 डिसेंबराक जातलें. फांतोडेर 4 सावन प्रार्थना आनी मास सुरू जातलें. Since there are, on a regular basis, there are 8 masses. But besides that, there are also language masses. So on the day that there are language masses, there are other people who come also for on a Saturday, Sunday, we have an additional mass at 5 o'clock in the morning. And on the feast day, we'll be having one at 4 o'clock, for which we have nearly 15 to 20,000 people. So, they're all, camping here. And then they like to attend the service early morning, and then that's how they feel they have done their feast. Generally we meet with the government officials, with the collector, North Collector at Panchim, with all the other people who normally are important for the road, electricity, PWD, security, everything, whatever. So the panchayat, then ASI, everyone is involved in that. So on the 3rd we begin and we chalk out. Generally, whatever has happened the previous year, we continue with that. And the new things that I suggest. So new things this year also they have done, and that has been good. So they have provided some amenities, lighting and so forth. The PWD has been very good in that sense. They have done that. Also cleaning up, etc. It has been very good. On the side of the government, they've been very gracious. They've done that, So what happens is, immediately after that, there is a kind of a lull. And so, we have been called back again, so that, we reorient ourselves, see that it is done. Generally, what happens is, last minute, people are doing things. So I'm trying to see that, we don't do last minute, but everything goes on smoothly. However, it has been like that. But in the future, we hope that things will be done much earlier. The people do come to the fair, because there are a lot of things to take away, and so that's their world, So when people also come here, they like to go there, and things are new or exciting. Yeah, then those things are there. That's something that everyone likes, of course. Besides that, other things that they bring there. But the services here have been wonderful. We have a great pendal this year, and there is a good kind of a facelift for the altar. Yeah. The altar has been commended. It looks like a church. There are big fans. We wanted to put small fans because the heat is going up, and we can see that. So we have tried to provide big fans, and besides that, the whole arrangement, we have tried to see that it is spaced out. Also the pendal, we have taken it up, not made it small, but made it large. So these are some kind of a thing which the people like very much. The choirs also have been very good. They've been practicing. They've been given a nice platform to sing from. So there have been various choirs, so they have taken part in it. And the priests also have done a great job, So the entire thing has been a great spiritual experience. बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ओल्ड गोवा सावन आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी बरोबर क्लिंटन डिसोजा. सद्याक तरी नेतृत्व बदलाची कसलीच शक्यताय ना. गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसाय म्हणटा. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराची भलायकी बेस बरी आसा अशें तो सांगता. तशेंच हाचे आदीं पुर्तुगालाकडेन संबंद दवरपा वेल्यान सुदीन ढवळीकार सरकाराचेर टिका करतालो. तरी पुर्तुगालाक गेल्ल्या सुदीन ढवळीकाराचें सरदेसायान अभिनंदन केलां.
दुयेंत आशिल्ल्या मनोहर पर्रीकारान मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी मंत्रिमंडळातलो ज्येष्ठ फुडारी सुदीन ढवळीकारा कडेन दिवची अशें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीन मागिल्लें. पूण भाजप सरकाराचो घटक पक्ष आशिल्ल्या गोवा फॉरवर्डान ताका तेंको दिलो ना. सरदेसाय सांगता, मुख्यमंत्र्याची भलायकी बेस बरी आसा, ताका लागून बेगोबेग नेतृत्व बदल करपाची कसलीच गरज ना. पळयात तो कितें म्हणटा तो. पोर्टफोलियोचें डिस्ट्रिब्युशन ताणें आतां BJPन कितें म्हणिल्लें आहा की post results of this they are going to look at it. But see, the chief minister, I met the chief minister after that IFI function. लागींच आशिल्लो म्हणून हांव ताका खबरेक गेल्लो. हांव एक वर ताजे बरोबर बसलो. एक वरान म्हाका अशें दिसता की तो बरो आहा. तो एक पिक्चर पळयतालो द रेक्रूट म्हणून. I have also seen that movie. The Recruit. It's Al Pacino is the star in that. Nice movie it is. तें पळयतालो तो बरो आहा. So I think things are going okay. They are falling in place. Rohan Kauto has said that many good changes have happened. बिरेस्तारा पत्रकारांकडेन उलयतना विजय सरदेसायन सांगलें, सध्या तरी मुख्यमंत्री पदाची कसलीच वेकन्सी ना. पर्रीकार अजून त्या पदार आसा. मुंगुलचे उदका पायपलायनीचें ताणें उक्तावण केलें. At the moment, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार आसा. I don't think any vacancy in the chief minister's chair. ही vacancy जातली तेन्ना आमी पळोवया. उदक वेवस्थापनाचो अभ्यास करपा खातीर कांय अधिकाऱ्यांक वांगडा घेवन भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार पोर्तुगालाक गेला. पूण हाचे आदीं पोर्तुगाला बरोबर कसलेच वेव्हार नाकात अशें होच सुदीन ढवळीकार सांगतालो. गोंयाचेर क्रूरतायेन राज्य केल्ल्यान पोर्तुगालान गोंयाची माफी मागपाक जाय अशें तो मागतालो. हे बाबतींत मंत्रिमंडळांतलो ताचो वांगडी आशिल्लो विजय सरदेसाय कशी प्रतिक्रिया दिता पळयात. ढवळीकार पुर्तुगालाक गेला म्हणून तुम्ही न्यूज कोन्नाय मरे सारकी. व्हडली न्यूज दी. What I stand for you all know. Two of my sisters were born in Portugal. कळलं न्ही. ढवळीकार गेला बरो जाला. सी आमचे धर्मान सगळे हिंदू धर्मान कॅथलीक धर्मान अशें आहा की केन्ना नाल्यार केन्ना यू हॅव टू इट हॅज टू डॉन अपॉन यू दॅट आपल्यान कितें उलयलां वा आपूण कितें जाल्यार तें चूक जालें. इंट्रोस्पेक्ट करूंक जाय आनी चूक जाली जाल्यार आपल्यान एडमीट करूंक जाय. नोबडी इज अनटचेबल. सी द फॅक्ट दॅट ढवळीकार हॅज टू गो टू पोर्चुगल टू थिंक अबाउट वॉटर इट अलोन is an indication that in this world nobody is indispensable. We need everyone. So we sometimes need even our enemies. So you do to suffice and to give the basic necessity in life. उदक म्हणटाले कितें? उदक म्हणटाले आमचे कर्तव्य जाता. It is our duty to give every person water. They say that the next world war is going to be fought on water. So today if we are making peace with the most unlikeliest of allies for the sake of water, it's a good thing. पिलारच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. सुभाष शिरोडकार आनी दयानंद सोपटे ह्या काँग्रेस आमदारांनी दिल्ल्या राजिनाम्यांक मोगो पक्षान हायकोर्टान आव्हान दिल्लें. ताचे वयली सुनावणी शुक्रारा सोंपली. फुडल्या सप्तकांत निर्णय जावपाची शक्यताय आसा. मगो पक्षाचे वकील शशिकांत जोशीन शुक्रारा आनीक एक एफिडेवीट कोर्टांत घातली आनी ताचेर सुनावणी जाली. तातूंत जरी तांत्रीक मुद्दे काडले असले तरी कोर्ट अजून एकच प्रश्न धरून बसला. आमदारांचेर राजीनामे आपखोशीन दिल्ले काय ना. We filed an affidavit, additional affidavit, in support of our case, wherein we pointed out that these resignations, acceptance of process of resignations, is governed under the business rules of Goa Legislative Assembly. The resignation letters were not in the prescribed form. So we pointed out all these deficiencies. Now, after hearing us on that point, the court basically ultimately again concentrated on the issue as to whether the resignations were voluntary or involuntary, and court was not inclined to go anywhere beyond that issue about voluntariness or involuntariness. But overall circumstances have to be examined by the speaker when he considered this. Somehow we found that the High Court was not inclined to buy this argument, because according to the High Court, the people, if it was involuntary, the people who have resigned would have come forward. Of course, we tried to point out to the Honorable High Court that yes, they are rewarded for the resignations. Still, the fact remains that there are defections. The defections are illegal, and something had to be done to avoid such kind of things.
that election commission should examine these issues and should make appropriate recommendations to the basically to the parliament. The court has reserved its order. Now order will be the date is not communicated. It will be perhaps in the next week or so. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. पिलारच्या मिलरॉक मेगा निवासी प्रकल्पाची शुक्रारा नगर नियोजन मंत्र्यान पळोवणी केली. बोर्डाचे बसकेत भासाभास करून हे विशीं निर्णय घेता अशें उपरांत ताणें सांगलें. सुमार 350 फ्लॅटाच्या ह्या प्रकल्पाक पिलार सेमिनारी तशेंच थळावो आमदारांनी विरोध केला. इतिहासीक आणि धार्मीक इतिहास आशिल्लो पिलार वाठार एक देखदिणे दायज म्हण वळखतात. नोंद मेळटा ते प्रमाण मिलरॉक मेगा प्रकल्पाक 2011 मान्यताय मेळिल्ली. हो प्रकल्प आयलो जाल्यार ताचो उदक आणि वीज पुरवणेचेर परिणाम जातलो. गांवाची सोबीतकाय ना जातली असो गांवकारांक भंय दिसता. ह्या प्रकल्पाक परवानगी मेळिल्ली असली तरी तातूंत कितें नोंद दिसून आयलें जाल्यार प्रकल्प बंद करतले अशें विजय सरदेसायन सांगलें. TCPचे फुडले बसकेंत ह्या विशयाचेर भासाभास करपाचें थारायलां. It was decided in the consultative committee of the regional plan of the panchayat, wherein the priest of the Pilar seminary also were represented, and there was supposed to be a buffer to be kept. Now buffer before कांय दवरूंक ना, ताणें धरून झाडाझड ताणें बांदीत गेल्या. बांदला तें आर्किटेक्चर अशें आहा की इट हॅज गॉट नो एसेन्स ऑफ एनी गोंयकारपण इन इट. अशें दिसता की हें मुंबय आनी गोंयचे भितर कांय डिफरन्स दिसना. दोंगराचेर बांदतात. वी विल गो completely into whether the hill cutting permission has been adhered to. If there is even the slightest fault, this project is going to be stopped. Now we will check contours, we will check everything. Permission आसा आसत, पण परमिशना फ्रॉड्युलंटली घेतिल्ली आहा. प्लॅन जेन्ना लोकांचे कडेन नाशिल्लो, काँग्रेसीन जेन्ना हो प्लॅन एप्रूव केल्लो रिजनल प्लॅन, हो काँग्रेसीचें हें बोर्ड सगळें जाता तें. बट वी आर विथ द पीपल, वी आर विथ द पिलार सेमिनारी. If there is any slight deviation in section 17, we will stop the project. The builder says that he has all the licenses. So if you have all licenses fraudulently taken with your money power, with your muscle power, that means you can do anything and everything in our properties. Have you taken the stakeholders on board? No. Have you any time come to us for discussions, as the minister has said? Is this resembling anything of Goa and its heritage, the buildings? Where will the sanitation come from? Where will all these problems be tackled? We are struggling with the water supply for our complex. We are struggling with electricity. Every day we have pleaded with our grievances to the power minister, who has looked into our grievances of late. So we will be bringing development to this hillock, spiritual development, and there will be people like these builders who will be destroying it. This will not be tolerated. फाडल्या सरकारा कडच्यान प्रपोजल आसलो आनी तेणी हो एप्रूव करून दिल्लो पंचायत. सानात तेका 2013 मेवल्लें. BJP सरकार आलो तेन्ना विजय बाब इंडिपेंडंट बोर्ड. लेट अस अंडरस्टँड दिस इज RP 2021. आमी RP 2021 आतां नोटिफाय केला म्हळ्यार कितें, नुसती सगळी रॅकेटां आमी अलाव करचे ना. इट गोज थ्रू अ कमिटी. इन दॅट कमिटी देर आर गूड पीपल, एर्नेस्ट मुनीस बिनीस सगळे बरे गोंयकार आहा. वो हे बोर्ड म्हणटा तें दीस इज अ बोर्ड ऑफ द रिजनल प्लॅन. आनी तेणें म्हाका प्रॉमीस केल्ली, हो प्रोजेक्ट कितेंय तरी इल्लिगलिटी आसत जाल्यार हो प्रोजेक्ट आपूण बंद करून तुका सिल्वे दितलो. आनीक पिलार सोसायटीक सांग, फादरांक सांग, कितेंय तर तुमकां आसत जाल्यार आपणा कडेन येवत, आपूण तुमचें आयकून घेतलो. पिलारच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. मडकयच्या श्री नवदुर्गा देवस्थानाचो वाद नेमको जात्रे दिसांनी परतून वयर सरला. देवीचो रथ कुडीत बंद करून दवरपाक न्यायालयान अधिकारी नेमला. महाजनांनी तशी याचिका सत्र न्यायालयांत केल्ली. शेनवारा सांची मुखावेली सुनावणी जातली. जात्रा जावंक दिवची न्हय, तशेंच देवूळ बंद दवरचें अशी याचिका महाजनांनी 2016 न्यायालयांत दाखल केल्ली. देवूळ ही आमची खाजगी मालमत्ता अशें तांणी याचिकेंत म्हणिल्लें. महाजनांची मागणी न्यायालयान मानून घेवंक नाशिल्ली. उत्सव आनी विधी गांवकारांनी आनी महाजनांनी मेळून करचे अशें न्यायालयान सांगिल्लें. 28 तारखेक तेणें एक एप्लिकेशन घातिल्लें आसा की बाबा जे रथ आनी वाहनां आसात ते त्या जागेवर ना आनी ते परते तेंचे जे कस्टमरी प्रिमायसीस म्हणून आसा त्या भितर ते दवरचे म्हणून. आनी एलिगेशन्स केल्ले आसा की प्रतिश्ठानाक ते लोकां बी फोडिल्लीं आसा आनी त्या खातीर
कोर्ट ऑफिसर अपॉइंट करचो आनी ती लोकां परती थंय लावची म्हणून. आनी दुसरें आनी एक एप्लिकेशन केल्लें आसा की जे कोर्ट ऑफिसर अपॉइंट करून त्या रथांचे आनी ते खंय खंय दवरल्या तेंची फोटोज काडचे म्हणून. तर आयज कोर्टान टायम दिल्लो आसा की फाल्यां रिप्लाय फायल करात म्हणून, डिटेल्ड रिप्लाय जो आसा. आनी फाल्यां जी ह्याच हेचेर सुनवाई सुद्दां जातली. आतां आमी कोर्टाक सांगिल्लें सुद्दां आसा की बाबा हे 2 दीस आसा ते जात्रेचे शेवटचे 2 दीस आसा आनी ह्या भितर हे असले कुस्कुट्या काडपाक बसले म्हणून. देवूळ जे आसा ते सबंद ग्रामस्थ लोकांचे आसा आनी सगळे ग्रामस्थ लोक इन्वॉल्व जातात, जात्रा करतात. म्हणटकूच ह्या हेच्यान कितें करपाक एक्झॅक्टली सोदतात हे आनी अशें दाखोवपाक सोदता की जशें की ही कोर्टाची ऑर्डर घेतकूच ती सगळे कडेन दाखयता की जशें की आमी डिफॉल्टर आसात. ह्या 2 वर्सांक बऱ्या भशेन जात्रा जाताली, असलो विशय कसलो जायनाशिल्लो. पूण तेंचो तांकां गोल सांबाळूंक जायना. ते जे कितें चित्ता, देवूळ जे बंद उडोवपाचें चित्ता, तो तेंचे कडेन गोल तेंचो जालो ना म्हणून तेंच्यांनी असल्यो भानगडी करून फोट कंप्लेनी करून हें आतां मुद्दम तेंच्यांनी प्रकरण चिगळपाचो प्रयत्न केला. मडकयच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. एक चायवालो देशाचो प्रधानमंत्री जाल्ल्याचें व्हडविकायेन सांगतात, पूण ते खातीर देशाची घटना कारणीभूत आसा हें विसरतात. आदलो केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदेन म्हटलां, आपुणूय न्यायालयांत एक प्यून आसलो पूण उपरांत देशाचो गृहमंत्री जालो अशें ताणें सांगलें. आदोगाद यतीश नायकाच्या लोकाभिमुख सुशासनाचे वाटेन ह्या पुस्तकाच्या विमोचन सुवाळ्यांत तो उलयतालो. पणजे जाल्ल्या ह्या सुवाळ्यांत माचयेर महाराष्ट्राचो आदलो गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह, आदलो केंद्रीय मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हाजीर आशिल्ले. आमचे कडेन अजून जाती वेवस्था आनी वर्णवेवस्था आसा. अशे फाटभुंयेर सगळ्यांक समान न्याय दिवपी राज्यघटना खूपच म्हत्वाची अशें सुशील कुमार शिंदेन सांगलें. I feel amazed that our constitution makers were bold and progressive enough to break this stronghold of the concept of superiority by birth and granted equality to every Indian, declaring that each individual human being has dignity and worth equal to every other individual. But I wanted to speak in my keynote that Mr. Naik has mentioned all these 9 categories and explained by each our former chief ministers. And finally, my friend Ramakantji had said that this book has to be, he has to translate into English, Hindi and Marathi. It must go to the young generation, young people, and they should, you see, sit together like symposium, as this was a good symposium of the former chief minister, so that people can understand what is the governance, what is the government, where we have to stand for. But he has the experience that he had so far has included in his book, and this book will enlighten youngsters to give more light on democracy, and our democracy will go ahead. I mentioned, you see, it's not insulting Chaiwala Prime Minister or anything, but I wanted to mention this because what our democracy and what our constitution has given the opportunity to such people like me and like Prime Minister. So one should not boast of this. This is because of our constitution that one has got it. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता.
ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट पळयत रावा. देव बरें करूं.